कोगुळ गायता सारेगामा पादानिसा आणि त्या आवाजांत उपयेता सगळो संसार. अंतरळार उपचे सुकणे सयत या घडये दिश्ट सोयता त्या कोगुळे तेवशीन. आपल्या पाकाट्याच्या आवाजान संतोषान ते उपता आणि उडकाणा घालता. वाळच्या उदकान सयत सणसण दिवचे संगीताची देणगी असता. असल्या वर्णनेक मिकवल्ल्या संतोषाच्या सुखाक निष्कपट भरलेल्या ह्या मोलादीक भोवराक आपण वरचें एक उंचलें कार्य मोलादीक कार्य जावन आसा दोरेमिफा. हांव जूड नोरोना दोनी हात जोडून म्हणटा सर विक्षकांक नमस्कार. पांगळाचे कळे गांवभर ताचो परमळ वळयतात. आपल्या मातार माळिल्ली होकाल सयत संतोषान उडकाणा घालता. पयस्तान उबो येवच्या मोवाच्या मुसाबरी अत्रेगान परमळ तांतूर लिपोवन आसता. असल्या कळ्याच्या की वर्त्या परमळसो मोगरो कळो संगीताच्या तुपान दुदान कोंकणी मायेक संतोष करूंक शकला. ताजी परिचय आयच्या ह्या मोलादीक कार्याक वांटून कर दिवंक हांव अभिमान आनी संतोष पावता. तो एक सादो आनी खालतो व्यक्ती संगीता खातीर निस्वार्थ रितीन सेवा करी जाय म्हूण सदांच आशेवचो. ताजो मधुर मोवाळ ताळो संगीत रसिकांक धदोशी करूंक शकला. देवस्तुतेच्या कोवळेंनी ताजी देणगी वर्ती आसा. कोंकणी लोकांच्या काजारा सोबाणांनी आनी सांगातच हेर जातीच्या कार्यांनी तो आपलें संगीताचें जेवण वांटा आनी नाचप्याच्या शिकाराक व्हरून पायता. वो मोगरो कोळो समाज सेवेंती आपले हात मेळयता. तर वो कोण? गळ्या विणे हांव सांगता साबार कोवळेंनी आपलो भांगराळो ताळो दिल्लो मारियोला पदा ख्यातेचो गावपी कोंकणेचो SP बालसुब्रमण्यम म्हणून नांवाडलेलो मानेस्त अनिल देसा पांगळा. तुका ह्या दोरेमिफा कार्याक मोगासो स्वागत. नमस्ते जूड. सर दैजवल TV वीक्षकांक अनिल देसाचो प्रणाम. मानेस्त अनिल देसा एक शातिवंत आनी एक देण्यावंत गावपी. ताची मोटवी झळक दिवची तर कोंकणी नाटक सभेन DSCC हांता रासा केल्ल्या संगीत स्पर्धांत पयले बहुमान आपणायिल्ली कीर्त ताची जावन आसा. मस्कतान वावरता आसतना मँगलोर कॅथलीक असोसिएशन हांणी चलयल्ल्या गायन स्पर्धांत प्रथम बहुमान ताका लाभला. येदोळ म्हणसर लगभग 50 कोवळेंनी म्हणजे कोंकणी पदाच्या आनी कंताराच्या कोवळेंनी ताणें गायलां आनी लोकांक धदोशी केला. ICYM पांगळा गटाचो अध्यक्ष जावन संगतस कोयर पंगडान प्रमुख गावपी जावन सेवा दिल्या. मंगळूरच्या आकाशवाणीर कोंकणी कार्य ताणें सादर केल्यान. असल्या साबार देण्यांनी भरलेलो एक तालेंतवंत गावपी आज आमच्या ह्या दैजवल TVच्या दोरेमिफा कार्याक हजर आसा. तर परत तुका अनिल स्वागत म्हणटा आनी बरो येवकार मागता. देव बरें करूं. कसो आसा तूं मागीर? हां बरो आसा. पळयतना बरो फडफडीत आनी सुटसुटीत दिसताय. होय होय. ओके अनिल, तुजे लागीं हांव संवाद सुरू करता. तयार आसाय मग तूं? तयार आसा तयार आसा. भुरगेपणाले दीस ते बारी भांगराळे दीस खंय पळय आमी अशें सक्कडी सांगतात. तुज्या भुरगेपणाल्या दिसा विशीं आमकां सांगशी गी. खंडीत जावन हर एकल्यांक तांच्या जिवनांत आपलें भुरगेंपण आनी ती एक प्राय उडासांत उरच्याच आसली. आमी घरा 4 जाणां भाव भयणी तशेंच आमी सांगाता वाडिल्ले हांव आनी त्या कालार आनी आतांच्या काळार मस्तू तापावत आसा. शिकचें आमी जावन शिकपांत आतां आमी भुरग्यांक शिकयचें पडटा. आमी जावन शिकचें जालें 4 जाणांनी ओट्टू वाचचें आनी 4 जाणांनी घट्ट वाचचें. एकल्यान वाचल्यान एकल्या आयकाचें नातल्यार तो वाचना हांव वाचना तशें आसलें. मागीर सांगात इस्काला वचचें फाटीताना सांगाता चलून घरा येवचें. आतां ती सिस्टम ना. मागीर रजेर आमी सांगाता खेळचें. आमी असले आमच्या कुटुंबाची सयरीं आसली आमची काजिन्स सुमार 5-6 जाणां काजिन्स आसलीं. सांगाता ओट्टू खेळचें रजेर पुरा. व्हडले मागीर रावोंक वचचें रजेर एक म्हयनोभर ते रावचें. अशें पुरा आदल्या आमच्या कालार आसलें. आतां तोलें पुरा घडना तें आमकां बेजाराय. आनी कितें पुरा खाणां जातात आंबे जावं दी काजू आनी जालें बोरां कितें पुरा मेळटा लच्छिलांत तांतूं पुरा आमी वचून तें पुरा खावचें जालें कारण ते पुरा बालपणाले दीस आनी उदकांत खंय उदक आलें तें उपयोगाचें न्हीज जावन बालपणाचे दीस ते अमर शाश्वत उडासा उरचे म्हणून येता. कित्याक म्हळ्यार तुवें सांगलें आदीं भुरगीं चड आसलीं. आजकाल आतां एक भुरगीं या 2 भुरगीं खेळोंक अवकाशी ना थंयसर. हय हय. पूण तुका संगीतांत ही उर्बा कशी आयली अनिल तुका? संगीतांत प्रमुख जावन पयलें सिंगींग हांवें स्टार्ट केल्लें म्हण येत. मोती बेस्ता टायमार
सौर खेळप पंद्याट आसता तशेंच सभार स्पर्धे आसतात तांदूळ संगीताचो एक स्पर्धा आसतलो आनी म्हाका तयार केल्लें ह्या संगीत शेताक येवंक म्हज्या मम्मीन पयलें म्हज्या 6 वर्सां प्रायर हांवें सिंगींग कॉम्पिटिशनाक सिंग करूंक स्टार्ट केल्लें तातूंत म्हाका पयलें भोवमान मेळ्ळें ताज्या उपरांत 10वी मुशेर PUC ताज्या उपरांत 1 वर्साय फर्स्ट भोवमान म्हाकाच मेळटालें पयलें भोवमान त्या वेळा म्हज्या लागीं एक संगीताचें देणें आसा म्हूण म्हाका कळ्ळें हाका प्रमोकरण म्हजी आवय म्हणून येता हांवें तुका त्या लेकार तुका सहकार दिला आनी हय. तिका तूं केदाळे रणी आसाय हय हय संगीतांत तुवें कसली तरबेती जोडले आनी कसलीं वाजंत्रां खेळूं तुका कळीत आसात गी पळय संगीत म्हणटा हांव समज 8th 9th आसतना आमचो लक्षलो गांव आसा पांबूर पिरगज थंय फादर जेरोम आसलो थंय तो पांबूर पिरगजीच्या सगळ्यांक गिटार बरो वाजंत्र शिकयतालो गिटारा वयर म्हाका बारीक उमेद आसली गिटार शिकपाचें म्हणून आमच्या शेजाऱ्या घरा एक गिटार आसलें थंय कोणी ती वापरना ते देखून तें गिटार काडून हांव पांबूर वचून बस्सार वयतालें पांबूर थंय बेसी रोड सोलून पदरा लागीं वचून गिटार शिकलो फादर जेरोमान म्हाका फस्ट बेजीक गिटार शिकयल्लें ताज्या उपरांत उडपी वचून गिटारान तरबेती जोडली तशेंच कीबोर्ड वाजयता बाय इयरींग हांवें नोटेशन शिकोना पूण कीबोर्ड आनी गिटार 2 वाजंत्रां वाजयता हांव हांगासर अनिल डेसतावन एक अपुर्बाचें पद सदर जाता तें जावन आसा मारियोला सुपर हिट पद उतरां आनी ताळो आसा देवादीन मिकमॅक्सांची मारियोला मोगा ओढतांतल्या मोगरेच्या गळ्या मारियोला सोबायेक तुज्या संद्रेमलो झेला तुवें आसतना वाटे चलता आसतना तरण्या काळजांनी वादाळ उठयला मारियोला कित्याक येताय तूं सपनां मांडून फांत्या पारार म्हजी न्हीद सोरून तुका दोळ्यांनी दारार रावून म्हज्या पावल्यांचो आसरो मागून म्हाका जाताना भोंवती देखता आसतना अंतरान तुका खंयसर लिपयला म्हाका जाताना भोंवती देखता आसतना अंतरान तुका खंयसर लिपयला मारियोला मोगा ओढतांतल्या मोगरेच्या गळ्या मारियोला सोबायेक तुज्या संद्रेमलो झेला तुवें आसतना वाटेर चलता आसतना तरण्या काळजांनी वादाळ उठयला मारियोला तुज्या समोर हांव येत आसतना ओंट फुलांचें धैर आयलें ना भितरल्यान काळीज धडधडताना उतार जिबेंतल्यान भायर सुटलें ना हांव कश्टाताना मोगाक अत्रेकताना अंतरान तुका खंयसर लिपयला
हांव कश्टाताना मोगाक आत्रेकताना अंतरान तुका खंयसरले पयला मारियोला मारियोला मोगा ओडतांतल्या मोगरेच्या कळ्या मारियोला मारियोला सोबायेक तुज्या संद्रेम लजेला तुवें आसतना वाटेर चलतासतना तरना काळजांनी वादाळ उटयला मारियोला 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 मारियोला. अनिल, तू संगीत सोडून दुसरो कसलो वावर करताय? संगीत सोडणं दुसरें आमच्यान म्हणलें साऊंड सिस्टम आसा अनिल साऊंड्स म्हणून, तें सुमार 1972 पापान स्टार्ट केल्लें. तें हांव पळयता आसा. तशेंच आनीक संस्था आसा कॅटरिंग असो, तो बाप्पा आनी पार्टनर ते पळयतात. तशेंच म्हज्यान एक शॉप आसा इलेक्ट्रिकल सेल्साचें, वॉरन इलेक्ट्रिकल्स म्हणून. तशें DJ सिस्टम DJ आसा, फंक्शना पर DJ हांव प्ले करता. तूं पांगळ असो कळो वयमू आनी कोंकणी असो SP बालसुब्रमण्यम म्हणून तुका लोक आपयता आनी सांगता तूं DJ खेळटाय आनी ताजे तूं लायव्ह सिंगिंगूय करताय. हें कशें तुका प्रेरणा आयलें? हे म्हळ्यार बिगिनिंगार हांवें खाली DJ म्हणून स्टार्ट केल्लें. हें सुमार आतां 10-12 वर्सां जालीं. तातूंत म्हाका बगलें की हांव एक गावपी, खाली आमी CD घालून वाजोवनचें लोकांक पसंद जायना. होय. ताजे वटेन 2-3 सिंगर हांवें थोडे ट्रॅक मायनस ट्रॅक्स हांवें थोडे रेडी केले आनी कीबोर्डान हांव ते प्ले करचे आसले. स्टार्टिंगार हांवें खाली ओव्यो मात गावचे आसले खाजरा टायमार. मागीर थोड्यांनी सजेस्ट केलें 2-3 पदां सांग साहेब, इतले बरें सिंग करताय तूं, काल्याक जो ताळो वेस्ट करताय म्हणून. मागीर हांवें 1-2 गावंक सुरू केली. आज तेंत लोकांक मस्त पसंद जालां, कित्याक म्हळ्यार खाली DJ लावड म्युजीक घालून वाजयल्यार कोणाक पसंद ना. थोडी मेलोडियस नंबर तूं सिंग केल्यार तुका लोकांक पसंद जाता आनी लोकांक न्हू कान जाय तें पुरा मेळटा. वय, तेणें DJ मेळटा, हेणें लायव्ह सिंगिंगूय मेळटा. वय. अनिल, म्हाका एक घडीत उडास येता. 1990 आनी 6 इसवेंत तुमी कॅलिकट वचूंक आसले कोणाच्या मिकमॅक्साच्या CD रेकॉर्ड करूंक, वयमू? वय. आनी तूं आनी देवादीन आयवन नोरोना वेचीक पुताबरी चुकोवन गेल्यात गे, खंय गेल्यात? ती एक बारीक गंमत म्हणयात आमच्यान तूं, कित्याक म्हळ्यार हांव येवन वता आनी आयवानी फस्ट टायम मेळचे आयवनाक. तशेंच रेकॉर्डिंग फस्ट टायम वचचे आमी. ते क्रिसमसा दीस 25 डिसेंबर आमी हांगातून सांजेर मँगलोर टू केरळा वचूंक. सकड बॅगां आयली, सुमार 7-8 जाणां आसले आमी. 8 जाणांची 8 बॅगां आसली व्हडली, म्हळ्यार आमकां 2-3 दीस रावंक आसले न्ही. आनी मँगलोर रेल्वे स्टेशनाक आमी आयले पुरा. येवन मागीर बॅगां पुरा इकडे दवरली, पुरा उलयते आसले ते हांगा बसून. एक ट्रेन आयली ट्रेन आयली सोडा म्हणे. आमी पुरा बॅगां काडून सोडल्या भितर. कोण तुमी दोगूच? तूं? वय, आमी वयर रावले, सगळ्यांनी बॅगां दिली पुरा आमकां. खंय खाली आसा तें वचून दवरा, जनरल हें. वय. थंय पुरा बॅगां दवरली आनी ते बसांक घातता आमी येता म्हणून गेले जोयाल आनी आसले. गेले म्हणून ट्रेन येयली, मोज वचूं जाली. मोज जाली ट्रेन गेलीत. आमकां आमच्या लागीं टिकेटी ना. मोबायल कॉल करूंक जाल्यार मोबायल ना. ಸೈಡಿಗೆ ಬಸ್ಲೋ ಈ ಸಲ ಎಂತ ಆಯಿತು ಇದು ಟ್ರೈನ್ ಹೊರಟಿದ್ದು ಅದು ಹೊರಟಿತ್ತು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದು ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಬಾಕಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ತೆ ಅದು ಬಾಕಿ ಜನ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ सगळे आजू सोदले खंयच्या कंपार्टमेंटान ना मागीर तो म्हणलो तो मुकले आतां स्टेशन येता थंय तुमी देवा बॅगा समेत देवा नेक्स्ट आनी ट्रेन येता तांतू सोडा तांतू आसतले म्हणून मागीर मुकले खंय कासरवाडी खंय कडेन स्टेशनान मागीर पुरा बॅगां देवेले आमी मागीर सुमार वेट केलें आतां बॅगां देवंक 1-2 बॅगां न्ही सुमार 7-8 बॅगांच दोगांनी आमी देवेली मागीर वेट केलें मागीर आनीक ट्रेन आयली आनीक तांतू जनरलान सोडा म्हणून हाणें जनरलान सोडलें बॅगां पुरा घाली भितर मागीर हांकां सोदूंक सुरू केलें हांकां कांय फिकीर ना पुरो बसून अंतक्षरी गम्मत पदां म्हणटात ती गम्मत येतात आयले खंय गेल्यात आमकां विसरतात ते ती एक जाल्ली लायफान व्हडली गम्मत म्हणयात त्या दीस टीसी घेवन धरलें जाल्यार टिकेट येताले भितर खंडीत न्ही गे एक विचित्र जाल्यार तांकां तुमी खंय आसात कळीत ना कळीतच ना तांकां येताले खंय वचना म्हणून चिंतलें अनिल तुवें सबार संगीताच्या कवळेंनी गायलाय तातूंत तुका विशेष अनुभव दिल्ली या रोमांचन केल्ली कवळी खंयची म्हणी आसा गी खंडीत जावन जोड आमी विशेष म्हळ्यार विशेष अनुभव म्हणयत हो फादर फ्रँकलिन आनी ब्रदर टिके जॉर्ज हांची कन्नडा मस्त भक्तिगीताचे कवळे आसात तातूंत ताणें सुमार एक
18-20 पदांचे एक कन्नडात ट्रॅक ते कोंकणीन ताणें केलां. जेजूस मुजो जीव म्हणली कवळी ताजें रेकॉर्डिंग आसलें बेंगलोरान. हांगा आमकां संजय रंगातावन हांव आसलें आनी अनिता डिसोजा आसलें आनी डॉक्टर प्रशांत राज, आमी तेगा जाणां. संजय रंगातावन सुटल्या बेंगलोराक. सकाळीं थंय पावल्या 8 वरांक पुरो फ्रेश जावन आमी 9 वरां स्टुडियो पावल्या. 9 to 6:30 संजय 17 पदां कंतारां वैगी एकच दीस रेकॉर्डिंग केलें. रेकॉर्डिंग करून संजय परतून रुमा गेल्या फ्रेश जाल्या. संजयच्या बसार भायर सरल्या. दुसरे सकाळी मेंगलोर. 17 पदां एकाच दिसा. एकाच दिसा 17. एक म्हाका 16 आसली आनी एकल्याक 16 आसली आनी एकल्याक 7 अशें आसली. एका दिसान इतली बरें रेकॉर्ड करना मेळिल्लें. तो म्हाका म्हजो लायफाचो एक विशेष अनुभव म्हणीत. न्ही गे मुखलें अपुर्ब्याचें पद आसा फुलाबाय आनी हें पद लिखलां आनी ताळो दिला टोनी जै. हें आतां आमी पद आयकुया. फुलाबाय फुला मुचें बाय, मोग तुजो दिताय जाल्यार जाता तुजो राय. नशीब तुजें उगडलां म्हूण तुवें चिंतूंक जाय. फुलाबाय फुला मुचें बाय. फुलाबाय फुला मुचें बाय, मोग तुजो दिताय जाल्यार जाता तुजो राय. नशीब तुजें उगडलां म्हूण तुवें चिंतूंक जाय. फुलाबाय फुला मुचें बाय. कातीन गोरे गुणान बोरे, चेडून ते मोगाचे. जिबेन बोरे शिकपी करे, चेडून ते नाडांतले. आट नेट करनासतना माणसुगेन वेचे. देखून हांवें चिंतलां ताका पतीन मुजी करचे. कातीन गोरे गुणान बोरे, चेडून ते मोगाचे. जिबेन बोरे शिकपी करे, चेडून ते नाडांतले. आट नेट करनासतना माणसुगेन वेचे. देखून हांवें चिंतलां ताका पतीन मुजी करचे. फुलाबाय फुला मुचें बाय, हांव तुका पसंद जाल्यार तुवें सांगूंक जाय. उतराची मोदी तुका ती हांवें घालूंक जाय. फुलाबाय फुला मुचें बाय. फुलाबाय फुला मुचें बाय, हांव तुका पसंद जाल्यार तुवें सांगूंक जाय. उतराची मोदी तुका ती हांवें घालूंक जाय. फुलाबाय फुला मुचें बाय. नशिबांतलो नवरो मेळ्ळो म्हणून चेडवान पसंद केले. घरच्यांक आमच्या संतस्तांनी काजार आमकां केले. वर्सां भितर आमकां एक चेडू भुरगें जालें. मोगान पडोन काजार जालें, बोऱ्याक पडलें.
नशिबांतलो नवरो मेळ्ळो म्हणून चेडवान पसंद केले घरच्यांक आमच्या सांगतच ताणी काजार आमकां केले वर्सां भितर आमकां एक चेडूं भुरगें जालें मोगार पडोवन काजार जाल्लें बोऱ्याकच पडलें फुलफुलाबाई जालो तुजो राय शेगुणाची सून आयल्या म्हणटा म्हजी माय बरे एक कुटाम आमी बांदून हाडूंक जाय फुलफुलाबाई जाले म्हजें बाय फुलफुलाबाई जालो तुजो राय शेगुणाची सून आयल्या म्हणटा म्हजी माय बरे एक कुटाम आमी बांदून हाडूंक जाय फुलफुलाबाई जाले म्हजें बाय भोव सोबेत अनिल तुजें पुलाबाय आमकां दोदोशी करूंक शकले अनिल हांवें आयकलां तुका एक खंयचें पद न्ही जाल्यार एक खंतार म्हणूंक दिल्यार उण्या अवदे भितर तूं म्हणटाय की कित्याक स्टुडियोचें भाडें म्हणी उणें घरच्यार आसाय की अशें कांय ना म्हळ्यार म्हाका खंयचें पद दिल्यार खंडीत म्हाका टायम दिला शिकोवन बरें शिकोवन येता आनी हांगा येवन स्टुडियो असो टायम पाड करचे कोणाचो टायम वेस्ट करचे आगी वय थोडे पटी विदीन 5 मिनिट्स एक सॉंग जाल्लें आसा वय म्हळ्यार एक पॅरा आसा एक पटी परतून रिटेक करचें गरज पडनासतना केल्लें आसात वय गे थोडे पटी सगळें पद कंटिन्युअस सिंग करन तें टेक दोन परतून आनी कांय मिस जाल्यार 2 टेकां काडन हाजे पयल्यान तुवें म्हणलें सामा आसा कांय करेक्शन ना म्हणलें तोला दखलोय आसा वय गे हातूंत थोड्यांक खुशी मस्त वेगळी टेक काडल्यार सगळ्यांक खुशी वेगळी प्रॅक्टीस कित्याक म्हळ्यार आज घंटा घातल्यान ते पयशे दिवचे पडटा रेकॉर्डिंगाक तांकां इल्लेशें कांय तातूंत उरता देखून सडावती एक पद काडीचें जाल्यार कितलो वेळ लागता ह्या कंतार काडीचें जाल्यार हार्डली तुका एक अर्दे वर एका पदा फाटल्यान वय ओके करेक्ट तुवें अभ्यास करना आयल्यार नातल्यार तुवें एक लायन केल्यार 1 वर 2 वरां काडली आसा तुवें न्हय गे वय हे कित्याक म्हळ्यार हे तुमकां रेकॉर्ड करतना ताची जाणवाय आसा देखून आमच्या लोकांक कळून न्ही म्हणल्यार येराद्यान ते सवाल तुजे लागीं विचारले अनिल हांगासर रेड मुवमेंट्स हांचो सवालांचो सलाद आसा तयार आसाय तूं तयार आसा खंडीत खंडीत 10 सवालां आनी तातूंत एका सवालाक एक जाप मात तुवें दिवंक तयार आसाय मो पयलें सवाल आसा तुज्या मोगाचो संगीत घडणार कोण मिक मॅक्स तुज्या पसंदेचो गवपी रोनी डिकोन तुज्या पसंदेचें पद मोग तुजो कितलो आशिल्लो वय गे तुज्या मोगाचो कवी या साहिती विल्सन काटेल भोवंक आशिल्लो जागो केरळा हां केरळा कित्याक रेकॉर्डिंग वचूंक हा म्हणून गे ते बरे मोट्टेकरांनी पराठा मेळटात मोट्टे मोट्टेकरांनी पराठा जावन दी केरळा येता बरी तुवें दोदोशी पसंदेचें काण फिश फ्राय कळली फीश अंजल तरले न्ही रारले न्ही अंजल म्हळ्यार सुरमय आमी म्हणटा सुरमय, कोंकणीन. सुरमय. वय मोगाचें वजंत्र वायलीन मोगाची वेदी डॉन बॉस्को डॉन बॉस्को हॉल वय ते सडावत सक्कड संगीतकारांची तेंच हांवें आयकलां अनिल डेसा म्हळ्यार रोमॅन्टिकी रागिस्टकी या लजिस्ट खंयचो रोमॅन्टीक वय पळयतना बरें तसो दिसताय इल्लोसो पांगलासो परमोळ दिवचो कळो तूं वय तर अनिल डेसा म्हळ्यार कोण एक सादो हं, मायपासी हं. व्यक्ती सदो आनी बोळो बळो कलतोय म्हण तुका हांवें सादो बळो कलतो पुरा ओट्टूक डाऊन टू अर्थ म्हणटात न्ही वय सारकें वय अनिल हांगासर तुवें म्हज्या सवालांक बरी जापी दिल्याय हांगासर रेड मुवमेंट्स हांचे तावन एक मोगाची काणीक आसा ती तुवें मोगान स्विकार करचें आनी आमचें हें सगळें दोरेमेफा टीम तुका सर बरें आशेता आनी तुज्या फुडारान बरें जावन दी म्हणून आमी तुका बरें मागता देव बरें करूं अनिल तूं सबार संगीतकारांच्या कवळेंनी गायलाय खंयच्या संगीतकारा सांगात चड तुका पदां म्हणूंक पसंद जाल्लें आसा खंडीत जावन जोड एकल्यांक एक आशा आसता बरें कळ्ळेंत आमगे गायन करीचें आमी गायन केल्लें कंतार जावं दी पोज जावं दी इल्लें हिट्ट जायचें म्हणून वय आनी म्हजी एक आशा म्हणयत मेलिन पेरिसाच्या सिडींत एक गावचें ताच्या कळ्ळेंत गावचें ताणें ताच्या 2 कंतारांच्या हातूंत कळ्ळेंत आमी गायलां आनी तशेंच फादर क्लेमेंट आनी फादर वाल्ली
आमचे एकोणतरांचे भक्ती कवळी म्हळ्यार ते पोवन आमचो आवडटा. एक आमकां एक बाग मेळसोत तूं गांवक बाग मेळसोत व्हडले म्हणीत तांच्या सभार कळ्ळ्यांनी हांवें गायला. हे 2 संगती म्हाका भारी दादूस गायचे म्हणीत. तुज्या जिवितांत एक वर्तो संतोषाची घडी म्हणयात ती. संतोष होय. अनिल हांवें एक बरें आयकलां तूं एक बरो रांदपी गे वय गी रांदून 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 इतलोसो मोठो जाल्ले बरें दिसता म्हणजे बरें व्हड ना आसूं दी. आनी तुज्यात नांवाचें केटरींग आसा तुमच्या गांवांत वय मू अनिल केटरर्स. होय. खंयच्याय एका रांदल्ल्याची रेसिपी सांगीत गी आमच्या विक्षकाक. म्हाका कळीत ना ते सांगल्यार खूब बरें रेसिपी घडटा. सांगूंक जायना कित्याक म्हळ्यार तुमी फाल्यां कॉपी करूंक आहात. वय गे देवा म्हज्या तुमी. आनी तितलें व्हडलें कॅटरिंगारान तितलें व्हडलें रांदपी न्ही हांव. हां कित्याक म्हळ्यार हांव सुमार 7 वर्सां मस्कात गल्फांत आसलो. हां आनी गल्फांत जाले हर एक दादले रांदतात. रांदतात. आनी गल्फांच्या दादल्याचें रांदप एकदम टेस्ट आनी एकदम फास्ट. कित्याक? तें तशेंच टायम आसा न्हू तें एकदम फास्ट रांदप कोणाचें जावं दी. हां त्या देखून थोडे परत स्नॅक्स बरे बरे थोडे आयटम परत रांदता हांव. हय भुरग्यां खातीर भुरग्यांक बारीक खुशी जाता रांदल्यार. तुज्या भुरग्यांचें नशीब आनी व्हंकलेचें वय, वय. न्हय गे. पूण कितें जावं आमचे दोरेमेफा टीम आसा पळयलें मग तुवें आमी पुरे एकूच तरा मोठे मोठे आहात. जर तर तशी नायल्यार आमकां इल्लें वाटची गी. खंडीत 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 वाडटाय. खंडीत खंडीत. तीच जाल्यार पुरो कित्याक म्हण आमी आजकाल इसारचें जेवण मा दुसरें कांय इसारना तुमचे लागीं. जावं दी. मुखलें पद आसा एक सिंतिमेंताळ उतरांनी भरलेलें. अंतकार भरला जिणयेन म्हज्या. उतरांनी ताळो आसा अजित पिटर डिसोजा. हें आतां आमी आयकुया. अंधकार भरला जिणयेन आज या म्हज्या. काळजान तुटला दुखा काट. सपनां तीं खंय पावल्यान बगडां तीं नासाल्यान. कांट्या खुंट्यान धरल्या ही मोगा वाट. केलोय मोगा कित्याक घात दिताय म्हूण सांगात. जिणये पळयणार कित्याक सोडलोय गो हात. केलोय मोगा कित्याक घात दिताय म्हूण सांगात. जिणये पळयणार कित्याक सोडलोय गो हात. वेंगेत आसता सांगले उतरांती रास. दिली तुवें म्हाका मोगाची भास. दोळ्यांत तुज्या तुवें हाडून दुखां. सांगले म्हाका केदीच विसरनाका. कित्याक आतां गेलाय म्हाका सांडून. कधी दुखीन बुडयलाय. केलोय मोगा कित्याक घात दिताय म्हूण सांगात. जिणये पळयणार कित्याक सोडलोय गो हात. जिणयेंत आयले दिवून मोगावुलो. गेले तोपून काळजाक दुखावलो. दोळ्यांत म्हज्या गळम रक्तांत तुका. जड मोनान हांव
असना चिनियेंत्या तू नसताना वेगळा सारांतर तरला अनकार बरला चिणियेन आस्या मोजा काळजान तुटला दुखा काट स्वप्नांती खंय पावल्यान बकणांती नासाल्यान कांट्या कोठ्यान भरल्या ही मोगा वाट केलोय मोगा कित्या घात दिताय म्हूण सांगात जिणये पळणार कित्याक सोडलोय गो हात केलोय मोगा कित्या घात दिताय म्हूण सांगात जिणये पळणार कित्याक सोडलोय गो हात ओ हो 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 अनिल तुका कोंकणीचो SP बालसुब्रमण्यम म्हणून म्हणटात कित्याक हें खंडीत जावन जोड थोड्यांचो वॉयस थोड्यांक इल्लो मॅच जाता थोड्यांचो SP थोड्यांचो कुमार सानू थोड्यांचो सोनू निगम अशें तांचो म्हजो वॉयस इल्लो SP मॅच जाता खंय म्हळ्यार ताजी पदां आमी गायल्या सदां दुसरीं पदां आमी गायल्यार आमकां तें सूट जायना थोडे फावटी वय आनी आयल्या वार कोंकणींत एक SPन एक पद गायलां रोशन बर्मणाच्या कोळ्यांत मोग 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 म्हळ्यार कितें समजना म्हणून हां तें एक पुढच्या आमी स्टुडियोन गायताना सादारण तेच वॉयसाक म्हळ्यार बरें जाता तुका ही पदां गावयेत म्हणून आमचो आशिष ताणें सांगलें म्हाका तशें वय की ते गावन आमच्या विक्षकांक दाखयशी कितें आतां गायल्यार कशें येता कळना पूण ट्राय करया वडना वडना या मग 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 म्हळ्यार कितें म्हाका कळना एका चेड्याक एक चेडूं रसलां खंय देवान जायतीं चेडवां सपनांनी दीस रात तोसताना हांतलें मुजें कोण चेडूं देवा म्हाका कळना मोग 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 म्हळ्यार कितें म्हाका कळना एका चेड्याक एक चेडूं रसलां खंय देवान तुजें एक्शन पळयतना म्हाका SP बालसुब्रमण्य पळयलें बरें जालें आनी तावळो तसोच आसा न्हिजाय की होगलीक तुका अशेंत तूं लोकांक दादोशी करते राव हांवें आयकलां अनिल तूं सबार कार्य सोबाणांनी पदां म्हणटाय आनी हेर जातीच्या कार्यांनी तूं म्हणटाय आनी गांठ्या लेखान हिंदी पदां म्हणटाय खंय हें कशें साद जाता अनिल तें तितलो तो ताळो मेंटेन करूंक जाता कितें सर ताळो मेंटेन म्हळ्यार हांवें दोन मातशें तशें कांय मेंटेन म्हणून करूं ना पूण कोल्ड ड्रिंक्स जाता तितले एवॉयड करता हांव आयस्क्रीम जावन एवॉयड करता तेंत क्रिस्तांव सोडून उरल्या जातीची फंक्शनां मेळटात तांच्यांत आमी कोंकणी पदां गावंक जायना वय एक कन्नडा आनी हिंदी पदां गायचे वय आनी टायम असो मस्त तूं तांचे आतां 7 वरांचे प्रोग्राम जाल्यार आमच्या बरें तांचें वेदिका पोवचें भलायकी आमचें तें कांय आसना वय 7 रिसेप्शन स्टार्ट म्हळ्यार 7 सिंगींग स्टार्ट 7, 8, 9, 10 म्हटल्यार एक 7 to 9, 9:30 तशें खाली सिंगींग तांचें कितें ड्रिंक्स जाता नाल्यार विशींग जाता हें जाता मागीर तांचो डान्स तशें गायल्यार DJ मागीर स्टार्ट जाता त्या वेळार गायजेत न्ही एकल्यांत गायचें पडटा आनी खाली बसून जायना त्या टायमार दोग जाणां जाल्यार आमकां इल्लें सुलभ जाता दोग नातल्यार 1-2 वरां एकल्यांत गायचे एकल्यांत गायचे न्ही तातूंत हांवें सिलेक्टेड पदां मात गावची खंयची म्हाका म्हज्या ताळ्याक सूट जातात वय ती पदां मात गावची आनी सडावत जाणां लायक करतात उडपींत मस्त जाणां आसतात आमचे सडावत तांच्या फंक्शनाक आपयतात जावं दी भोव बरें एक संतोशाची गजाल तूं हेरांच्या कार्याकी गायताय आनी तांकां दादोशी करता म्हळ्यार एकदम तुका एक वर्तें देणें दिलां ते खंडी जावन तें आनीकी तुजें तें देणें आसूं दी आनी लोकांक दादोशी कर ही आमची आशा जावन आसा अनिल आतां तुमची दियेसन जाता उडपी गेल्या वयमू पयलें मंगळुरांत जाता आसली आनी थंयसर धार्मिका मदें आनी लायका मदें बांद कसो आसा सांगात कोंकणीचो वावर कसो चलता अनिल थंयसर बांद बरोच आसा म्हण येत आतां आमचे नवीत देसीस सबार कार्यक्रमां थंय चलतात उडपी देसीन सबार कार्यक्रमां वर्साय चलतात खंयचें सामिलान जावं दी खंयची फेस्तां येताना सांगाता आचरण करचें तलें आसता
आणि फाटल्या सुमार 12 वर्सांतल्यान आमी पांगळा इगर्जेंत देसीचे मट्टार सिंगींग कॉम्पिटिशन चलयता तेसो येदलो वारडे मट्टा आहलें आनी आतां उडपी देसी जालें आनी त्यांनी देसीचे मट्टाक येता आतां सुमार 11 वर्सां करता या बटी 12 गायन स्पर्धो तो आमी देसीचे मट्टार करसो तशेंच उरले सभा क्रियाळ कार्यक्रम चलते आसात कोंकणीच्या विशयान तर म्हळ्यार धार्मीक मुखेली म्हळ्यार ह्या जाकांनी तुमकां बरो पाठिंबो दिल्यार आमकां जाता नातल्यार खंडीत आनी आमच्या पिरगेजींत आमी म्हणटा हर एक वर्सा पास्काक आमी गिस्टार नायट पास्क पराब म्हणलें प्रोग्राम करता ते थोड्या कुशेच्या वंतेगे इल्लें कलेक्शन करून आमी ते भुरग्यांक ट्रेन करून मंगळूरतून येतात बरे म्युजिशियन ते चलते आसा वर्साक हे पटी मुखलें पद आसा भोव अपुर्बायेचें ए मोगा कवडेंतलें अनिल देसाच्या स्वप्नांतलें काव्य उतरां आनी ताळो आसा विन्सेंट आळवा पंबूर तर हें आतां आमी आयकुया. म्हाका एकली सली भेटल्या नांव तिचें काव्या पडल्यो ती सुंदर दिसता सोबीत ती हासताना गालार तिच्या पणकुले पडटा मन मुजे तिचेर बोला काळीज तिचेर पिसवाळा म्हाका एकली सली भेटल्या नांव तिचें काव्या पडल्यो ती सुंदर दिसता सोबीत ती हासताना गालार तिच्या पणकुले पडटा मन मुजे तिचेर बोला काळीज तिचेर पिसवाळा पयले पावटी तिका बसार पळयले मुजे खोशेच्या त्या सिटीचेर बसली तिचो सांगात म्हाका संतोष दिन पावलो सदां तिचे विशीं चिंतूंक हांव पडलो हांव तिचो मोग करता म्हाका तिचो सांगात जाय म्हाका एकली सली भेटल्या नांव तिचें काव्या पडल्यो ती सुंदर दिसता सोबीत ती हासताना गालार तिच्या पणकुले पडटा मन मुजे तिचेर बोला काळीज तिचेर पिसवाळा चले तिच्या पाटीक चिडकाल्या तिची सोभाय पळोवन दिसांतूर जाल्या हांवें तिचेर म्हजी दिश्ट कसयल्या तिची नदर म्हज्या नदरेक मेळ्ळ्या हांव तिचो मोग करता म्हाका तिचो सांगात जाय म्हाका एकली सली भेटल्या नांव तिचें काव्या पडल्यो ती सुंदर दिसता
सोबीती हासता हसताना गालार तिच्या पणकुले पडता मन मुजे तिचेर बोलला काळीज तिचेर पिसवाला म्हाका एकली सली भेटल्या नांव तिचें काव्या पडल्यो ती सुंदर दिसता सोबीती हासता हसताना गालार तिच्या पणकुले पडता मन मुजे तिचेर बोलला काळीज तिचेर पिसवाला देवरे करो अनिल तुझे सुबेत काव्य पद आमकां सगळ्यांकी दादोची करूंक सकले तूं पांगला सोकोळो वयमू आनी आज मंगळुरा कशें येवन इतल्या कोवळेंनी गावन नवार्तीक जालोय हाच्या फाटल्यान कोणाचो पाठिंबो आसा अनिल खंडीत जावन जोड बरें सवाल कित्याक म्हळ्यार ह्या वयाक अवकाश म्हाका कशें हांव ह्या पावंडा पावलो म्हूण सांगूंक हाका मुख्य कारण म्हणयात देवादीन मिकमॅक्स पयले फावटी ताणें म्हाका ताच्या कोवळेंत एक गावंक एक अवकाश करून दिलो ताज्या उपरांत इल्लो लोकांक म्हजो ताळो कळ्ळो थंय तावन ताजो संगीत निर्देशक आसलो बाब जोयल पेरेर ताणें म्हाका मस्त ताजे उपरांत अवकाश करून दिलो म्हळ्यार खंयचे कोणाचे सीडी आयल्यार तांचें रेकमेंड करचें ताजें काम नवे कोण सिंगर आसात साबार कोवळ्यांक ताणें म्हाका रेकमेंड केलां तशेंच रोशन डिसोजा एंजलर आसा तशेंच आमचो आशीत बाब आसा साबार अवकाश म्हणना म्हाका हें करचें म्हणना पूण सजेस्ट करचें तांचें काम पूण कोणें कोळ्याक अवकाश करून दिला सिंग करूंक तांचे कडल्यान कंप्लेंट येवना सगळ्यांक खुशी जाल्या नेक्स्ट कोळे ताणें जावन म्हाका आपयलां लास्ट टायम केलें बरें जालें ह्या फावटी करचें म्हणून तशेंच आमचो फादर जेरी आसा SVD ताणें सुमार ताजे 10-12 कोवळ्यांक ताणें गायलां ताणें मस्त पाठिंबो दिला म्हाका तशेंच श्री विन्सेंट आल्वा आसा ल्हान तावन ताणें म्हाका ताजी बरी बरी सजेशनां दिल्यांत सॉंगा विशयांत कलेक्शन सिलेक्शना विशयांत पुरो आमचो सर्वांक उपकार पडटा ह्या वेळार भोव खुशी जाली अनिल कित्याक म्हळ्यार तुका सहकार दिल्ल्याचो उडास काडचें तें व्हरतें तुजो एक गूण म्हूण हांव सांगता देखून निमाणें तुका एक सवाल विचारता आज आमच्या ह्या दोरेमी कार्याक तो आयलाय संतोशान आयलाय आपयल्या खंडीत जावन उक्त्या मनान आयलाय आनी तुजें भितरलें कले भोगणां आसा ती सकड आमच्या लोकां मुखार तुवें उसारल्याय निमाणें आमच्या विक्षकांक तूं कितें म्हणून आशेताय साबार कोंकणी कार्यक्रमां ह्या दैजी वर्ल्ड टीव्हींत येतात तातूंत दोरेमी एक म्हणयात म्हज्या बरीत आनी साबार जाणां गावपी आसूंक पुरो थोड्यांक तांचें नांव सांगतात मनीस कोण म्हणून गुत्तना सारकें तल्यांक तुमी ह्या वेदी काडीचे ह्या प्रोग्रामा काडीचे तशेंच तांची वळख समाजीक करून दिवचे तशेंच थोडे रिटायर्ड जाल्ले आसात तांकां थोड्यांक आतां प्रायजांक पुरो तांकांय तसल्यांकी ह्या कार्यक्रमाक हाडिचे परत तांकां आमी पळोवन सावकाश तुमी करून दिवचे तशेंच सर म्हजे थोडे अभिमानी आसात म्हाका येदोळ पाठिंबो दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखार तुमचो आज सांगात आशिर्वाद आशेता अनिल तुवें सांगल्लें एक विशय म्हाका बरो लागलो कालेंगे म्हळ्यार सकड संगीतकारांक ह्या कार्या काडीचे आनी आमी तेंच मतीन दवरून हें कार्य सुरवात केल्लें आनी आज तें लोकां मोगाळ जालां आनी सकड संगीतकारांक हांगासर येतले आनी तांची भोगणां उसारतले आनी तांची पदां गायतले देखून असल्या एका अपुरबायच्या कार्याक तूं आज आयलाय आनी तुजी भोगणां उसारल्याय आनी तुजी अपुरबायची पदां हांगासर तुवें सादर केलाय देखून तुका आमच्या दैजी वर्ल्ड टीव्हीच्या तर्फेन दोरेमी फाटिमा तर्फेन आनी सकड विक्षकांच्या तर्फेन तुका हांव बरें आशेतां आनी बरें मागतां देव बरें करूं अनिल तुका टेक शॅक मोगाचो स्वागत नमस्कार हो काय उलयला हो टेक हो मोगरो आनी फ्लूट फ्लूटिस्ट कोण आशित नाही मोहम्मद रफी वलकेंडी मानेस अनिल देसा शंकरपुरा तुका नाही आणि एक ते मध्ये तूं संगीत सोड न्हू दुसरें तो आसता घेवन आयला तो आसता म्हळ्यार थंय तावन स्टार्ट जाल्ले म्हणजे संगीताची जर्नी म्हणयात नाका अशें काल म्हणजे केन्ना स्टार्ट करचें हे कार्यक्रम
यशस्वी करूंक तुमचो उपकार ಏನಾರು ಮೂಲೆ ಗುಲ್ಲಾರದಾದ ಸರ್